शीत मोच्या देवा तुका नमस्कार मुंड्या रूपांतोनी आसयतारा काळीस मोचे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सळवता काळीस मोचे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सळवता देखून आपलो जापून हारकूंकूच नोजो एक सूत्रार तुझ्या बावळतीर मोजो देव सांगता तेंच भक्तीन सदांता हे सताचे उतार सतच म्हूण मांडटा देव सांगता तेंच भक्तीन सदांता हे सताचे उतार सतच म्हूण मांडटा. वगाळ भाव भयणीनो, गुपीत जेजू या उंड्या रुपाकाल हांगासर आसा. ताका आमी नमस्कार करया, प्रणिपात करया, महिमा ताका भेटोवया. कित्याक ताचे बगार देव आमकां दुसरो ना, ताचे बगार सर्वंदार आमकां दुसरो ना. पातकां बगसून आमकां ताच्या विंगेन घेवचो सोमी आनी सर्वंदार दुसरो ना. ह्या पवित्र उंड्या रुपाकाल तो आमचे मुखार हजर आसा. हें जावन आसा आमची ग्रेस्तकाय, हें जावन आसा आमचें वर्तेंपण. आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. एक घडी ताच्या ह्या महिमेत आमी पळोवया. आमची दिश्ट ह्या उंड्या रुपाकालाच्या जेजूचेर आमी घालया आनी आमकां समे विसरवया. आमचे कश्ट, आमचे निराशपण, आमची पिराशिरा, जे कितें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां आड येता, हे सर्व एक घडी आमी विसरया आनी हे ग्रेस्तकायेचेर आमची दिश्ट घालया.
बागी जावन आसा ती अंतस्करणी दुर्बळी कित्याक सर्गीचें राज तांचें जावन आसा म्हणलो सोमी आमचे मुखार आसा कोण अंतस्करणी दुर्बळी तांणी सोम्याक आपणाच्या काळजांत जागो दिला आनी ती जावं पावतात आत्मीक तरान ग्रेस्त असली ग्रेस्त काय दिवचो सोमी आमचे मुखार आसा ताच्या सावळेंत आमी आसा ह्या ग्रेस्तकाये खातीर ह्या तुमच्या सोम्याक आमी अर्घ्य दिवया मोगळा जेसू तुका हांव अर्घ्य दितां कित्याक तूं म्हजे सांगात आसा म्हज्या कश्ट अनवरान तूं म्हाका सांगात दिताय ह्या उंड्या रुपा खाल तूं हांगासर हजर आसाय मात्र न्हय सदां म्हजें खाण जावन म्हज्या क्रिस्ती पैनांत तूं म्हाका सांगात दिताय मोगळा जेसू तूं ह्या संवसारांत आसतना जायत्यांक तुवें बरें केलें आनी निमाण्या जेवणार हो युकरिस्त साक्रमेंत तुवें घडलोय आनी आमच्या सांगाता सदां काल रावोंक तूं आशिल्लोय ह्या क्रिस्तकायेंत तुज्या हजरपणांत वांटेले जावंक तुवें म्हाका आपयल्ल्याक हांव अर्घ्य दितां आनी आयच्या दिसा हांगासर परत तुका आराधन करूंक तुवें म्हाका फोव केलाय ह्या वर्त्या आपोवण्या खातीर आनी देण्या खातीर सोम्या तुका हांव अर्घ्य दितां सोम्या तूं स्वादीक साक्रामेंत म्हज्या क्रिस्ती जिविताचे शिखर उगम आनी शिखर म्हजें क्रिस्ती जिवीत तुजे तावन आरंभ जाता आनी तुजे थंय तें संपता एवकरिस्तीच्या जेजू तूं म्हाका तुजें एवकरिस्तीचें जिवीत जियोवंक आपोवन दिताय आनी असलें जिवीत जियोवंक तुवें म्हाका आज तुका आराधन करूंक आपयलाय स्वादीक तूं पवित्र तूं मिस्तेरांतलो मिस्तेर तूं साक्रामेंताचो साक्रामेंत आमी हर एका एवकरिस्तांत आचरण करचो तो सोम्या तूं जावन आसाय म्हज्या पिरेचें वखाद सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो बरवस सोम्या तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताची वाट सोम्या तूं जावन आसाय सत आनी जिवीत सोम्या तूं जावन आसाय आरंभ आनी अंत म्हज्या जिविताक तुजे बगार अर्थ ना आनी त्या पासोत हांगासर ह्या पवित्र साक्रामेंतान तुका आराधन करूंक आयलां हांव आयिल्ल्या मोगळा जेसू हो एक वर तूं म्हज्या सांगाता राव संपूर्णपणी म्हाका तुका समर्पोवंक म्हाका तूं शिकय संपूर्णपणी तुका एकल्याक मात्र आराधन करूंक तुका एकल्या मात्र बली भेटोवंक तुजें एकल्याचें मात्र जिवीत आमी जियोवंक म्हाका तूं शिकय समजय धैर्य दी बोल दी घटाय दी मोगळा जेसू हांव तुका आपयतां गायनांनी तुका हांव आपयतां स्वादीक साक्रामेंता तूं स्वादीक साक्रामेंत म्हूण तुका हांव आपयतां वर्त्यांतलो वर्तो साक्रामेंत तूं पूण साक्रामेंत जाल्यार दिसान दीस तुजो मोग तूं म्हाका उगडापो करताय मिस्तेर तूं जाल्यार दिसान दीस तूं म्हजे कडेन उलयताय हें तुजें उलोवणें हांवें आयकून हें तुजें उगडापण हांवें स्विकार करून जियोवंक म्हाका तूं शिकय स्वादी साक्रामेंता
Svadik sacramental, caltea ea videra Sacrament. Svadik sacramental. Svadik sacramental. Svadik sacramental. Hatu samso vishi vata lau motlochi raktai tuam sodi unsam bandaya poin ketang doji sông nhau kathirauta swati sacramental. Swati sacramental. ea utrancera menian caria. Svadicto sacramento, caltea ea videra avla. Bapa so kuvorto, Rayan so raito, am să selunda somi, ea undia rupa cal am ce măcar răzărăs. Am să mă istătăca, bavarta cea taliană, am ce calza o barunco am yanga săraileau. Am canto basaun ravla sărghince ras, am canto basaun ravla apnăcen David Pono ugra pencoro. Am canto basaita am cea căsta ducanto asamunon. Kitto svadik sumiam so. Am ce te babart asla matre poro. Taci podvi, taso adhikar, taci महिमा, taci grest kai to am candidat. Svadik sacramento sumiam. Svadik sacramental. Deco rupundiace pun pavartian disce mukha mordevace pagai khair tujan sargyace amchi jirni santosace swati sacramental. Swati sacramental. Swati sacramental. Svadi sacramental.
देखूंक तूं फकत रूप उड्याची हुंडो मात्र आमच्या या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता पूण बावटाच्या दृश्टीन सुम्या तूं मुखामोळ देवाची अशें म्हणटा आसतना आमची सगळी कूड खामता कित्याक ह्या देवा मुखार आमी हांगासर आसा देवाचे मुखामोळ आमी पळोवन आसा ह्या उंड्या रुपाकार देखून तूं स्वादीक सुमी फांकय तुज्या सरक्याचें खीर आमचे थंय कित्याक तुज्याच सरक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन तुवें आमकां रचलाय ना फावो सुम्या आमी तुजे मुखार रावूंक कित्याक तूं मुखामोळ पवित्र देवाचें पातकी आमी सुमी आमचें उणें पावन आमचे पाताक आमचे सर तरेचे पातकाचे ते सळवळो ही सर्व घेवन आमी हांगासर आयल्या एका साशेन सुम्या तूं तुजें मुखामोळ आनी ताचें किर्ण आमचेर फांकोवन आमकां पवित्र करताय म्हणल्या आशेन आमी हांगासर आसा कित्याक आमी तुजें मंदीर जावन आसा आनी हें मंदीर पवित्र सांबाळूंक आमकां आशा आसा आनी ह्या मंदिरांत तुका मात्र आराधन करूंक आमकां खोशी आसा आनी त्या पासत सुमी आमी तुजे मुखार हांगा आसा पातकी आमी पूण तूं आमच्या संगात आसाय म्हणलें धैर्य आमकां आसा पातकां हांव मेकळें जातलें हांव म्हूण आमी खंडीत जावन बरवसतांव आनी आशेतांव कित्याक संपूर्णतान म्हजें जिवीत तुका हांव भेटोवन दिवंक आशेतां स्वादीक सक्रामेंता देखूंक तूं रोपुंड्याचें तरी आमकां भावार्थ्यांक दिसचें मुखामोळ देवाचें कितलें सोबीत तुजें मुखामोळ सुम्या कितलो तूं सोबीत घी तितलो सोबीत आमी जावंक आत्मीक तरान आशेतांव सुम्या देखून आमी आमची पातकां रडटा तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या आसता सर्व आमची पातकां आमी रडटा ना फावो तरी आमी तुज्या काकोळटीन तुजे मुखार रावोंक फावो सर आमची पातकां आमी उगडास करता आमचें उणें पावन आमचें शेळें पावन आमचें मेळें पावन हें सर्व आमी आतां उगडास करता आनी तुका भोवमान आमी मागता सुम्या म्हाका तूं मोक्षी कित्याक म्हाका तुजी खुशी करूंक मौन आसा म्हाका खुशी आसा म्हाका पवित्र जावंक भाग्यवान जावंक तुवें आपलाय म्हणलें म्हाका कळीत आसा पवित्र स्नानाद्वारे हांव पातकाक मेलां आनी नव्या जिविताक तुवें जिवंत म्हाका उठयलाय आनी हें पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत जें कितें येवकारिस्त म्हज्या मुखार दवरता हें जिवीत जिवंक म्हाका खुशी आसा देखून सुमी म्हजी बोब तुजे मुखार पावली सुम्या म्हाका बक्षी म्हणली बोब तुजे मुखार पावून मोगाच्या भावना आनी भयण आमचे पाताक आमी रडली आमी पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी आमचें बरें पावन उर्जीत करूंक बरें पावन आमी मुखार हाडून देवाक महिमा दिवंक आमकां खुशी आसा म्हणलें आमी ह्या वखदां सुम्याक आमी दाखोवन दिवया तुमची जबाब सुम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी आमी तुजेर पातळी उणें केल्ल्या पासत सोम्या म्हाका बक्षी तुजें उतार आमी पाळिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी
देवाचें उतार पवित्र पुस्तक हांवें सदां वाचिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी ताचो नियाळ म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबांत हांवें करनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी तुजो वांजेल हांवें जायनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी सत आनी नीत हांवें उखोन धरनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी एकामेका माया मोगान हांवें जियेनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी एकामेका हांवें बक्षिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी आमी हेरांचे कश्ट हळू करूंक वावरिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी मागदेसो व्यक्ती हांवें जायनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी काजरे जिवितांत सक्रमताचें जिवीत हांव जियेनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी काजरे जिवितांत अविश्वास हांव जाल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी भुरग्यांक बरी देख हांवें दिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी धार्मिका विशयांत हांवें बरें उलयनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी हेरांच्यो खबरो हांवें केल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी हेरांच्या नासाक हांवें कारण जाल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी जिवाक मोल हांवें दिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी एका निसा देवाक हांवें मान दिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी आवय बापायक हांवें खरो मान दिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी आयता आसून हांवें भगेनपणी सांबाळनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी प्रतवराची जिणी हांवें जियेल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी म्हजी दिश्ट बरी सांबाळनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी फोटसाक्स हांवें सांगल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी बरेपणाची कामां हांवें करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी वायट उतरां उलयल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी नितळ चिंताप हांवें दवरल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी आमची पातकां जी कितें आसात आमी वळखात ती आमी सोम्याक समर्पिया कित्याक तो हर एकल्याक आमकां पोटलोन धरन पुता दुवे तुका बरें जावं मन आसा तुजी पातकां रड ती हांव बक्षितां ती दर्याच्या त्या गुंडायेक पाताळाक हांव तें उडयतां आनी तुजें जिवीत पवित्र करता फकत म्हजेर बरोवसो जी म्हजे थंय तूं बाबर्थ दवर तुजें जिवीत म्हाका तूं समर्पण दी भियेनाका हांव आसा तुजे संगी एक गडी बरो आमच्या काळजांत आमी पैन करया आमच्या जिविताचेर एक आमी नदर मारया खंयसर हांव चुकलां खंयसर हांव चुकल्या खंयसर म्हज्या जिवितांत हांवें सोम्याक मान दिवंक ना खंयसर हांव येवकरचें जिवीत जिवंक ना येवकरचें जिवीत मोडलेलें जिवीत मोडून सोम्यान आपणाकच हेरांक दिल्लें तें जिवीत म्हज्या उडासा तुमी करा म्हूण सोम्यान सांगलां आनी हाचे हार चरण आमी करूंक हांगासर आयल्या न्हय फकत सोम्याक हांगासर आराधन करूंक पूण हांवूय तयार आसा सोम्या तुजे बरी म्हाकाच मोडूंक पूण म्हज्या पाताक म्हाका सोडिना सोम्या म्हजेच कतकाय म्हाका सोडिना सोम्या म्हाकाच मोडूंक आनी हेरांक दिवंक धैर्य ना सोम्या पूण तूं जावन आसाय अगणीत काकोळदार तुजी पदवी अगणीत बापाचो कुंवर तूं त्या बापान तुका धाडला आमची सर्वण करूंक आमची पातकां बोगसूंक तर त्याच उमाळ्यान आमी गावया अप्पा ना ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಓ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ
ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ, ದಾಸನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ, ದಾಸನಾಗೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. बापा, संसाराच्या त्या सुखाक हांव आशेलो. पातकी मारोग धरणं तुजें थावन हांव पयस केलो. तुजें उतार, मोगाचें उतार जेजू, ताचें उतार आयकनासतना पातकाच्या आनी मेळेपणाच्या कुसरेपणाच्या त्या मातयेंत हांव उलडलो. म्हजे सरशी तुज्या पुताक तुवें धाडलाय. ताच्या त्या दिश्टीन म्हाका तूं पवित्र कर, म्हाका नितळ कर. ಅಪ್ಪ, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಭುವೇ. ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆದೆ. ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ. ಓ ಅಪ್ಪ, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. Papa, tudo puto, tudo doce ao não te amo, por favor, nem. Tudo de puta agora e marca tu em favor que lá, o santos macasa. Patki sumi, ao patki. Sonsari ashik ao lokta. Patkacha patla नाव दावलो. आता पाताक म्हाका ताका बली करता, ताची शिकार म्हाका करता. आनी पातकांत हांव पिडेस्त जाला. म्हाका बरें कर, येकैसरच्या जेजू. म्हाका पवित्र कर, म्हाका ह्या पातकांत तूं सुडकात. आनी अशें बऱ्या भलायकेंत हांवें जियोंक आनी तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं फावो कर सुम्या. हर एक दीस तुका हांव आराधन करता. हर एक दीस तूं म्हज्या संगात आसाय. हर एक युक्रिस्ता वेळार तुका हांव सेवता. म्हाका बरें कर जेजू, म्हाका पवित्र कर जेजू. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳು. ಅತಿ ಮೋಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅತಿ ಮೋಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ. ಹೀನನಾದೆ ನಾ, ರೋಗಿಯಾದೆ. ಓ ಅಪ್ಪ, ನಾ ಪಾಪ
ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಓ ಅಪ್ಪ, ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. सम्या नाव फवो तरी तुवें म्हाका पवित्र केलाय, म्हाका शुद्ध केलाय, मोगाचें दिव्य आमी घालया, आमकां आमी जेजूक समर्पया. आमकां दुसरें कितेंय नाका ह्या संवसारांत. तुजो मोग पुरो सुमया, तुजें समाधान पुरो सुमया. पातकी पिडेस जाल्ल्या म्हाका तुवें ह्या वेळार म्हज्या पाताक हांव रडल्या वेळार तुवें म्हाका गूण केलाय. तुका हांव म्हाकाच समर्पीत आसा. हांव तुजे मुखार पडटा. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या मनान तुजे एकल्याचो मात्र मोग करूंक, तुका आराधन करूंक हांव खुशी व्हरता. म्हूण ह्या वेळार हांव तुका उतार दिता. संवसारी कसली संगती जावं दी, कसली वस्तू ती जावं दी, ती म्हाका नाका. येवकारीच तसल्या जेजू, तूं म्हाका पुरो, तूंच म्हाका पुरो जेजू. तुका हांव वर्गां दिता. म्हाका ह्या वेळार तुवें आपण पवित्र केल्ल्या खातीर आनी म्हजीं पातकां तुवें धुल्ल्या खातीर. मोगाचें थोडो वेळ हें जेजूचें बरेंपण आमी बगया. हांगासर आमच्या मुखार हजर आसलो जेजू आमकां मोगान समेस्तांक आपणाच्या मोगाचो वेदर तो घालता. पाताक सरतराची संवसारी आशा, सरतराचे देवसाराच्यो दोशी, सरतराची ताची तेंते सवां, हें सर्व तो पयसता उडयता आनी आमकां ताच्या मोगान तो आरावन धरता. वो तसो मोग आमी अनुभव करया. हर एकल्याक आमकां तो आतां आपडटा. हर एक कडेन तो आमच्या संगीत उलयता आनी म्हणटा, पुता धुवे, तुजीं पातकां हांवें नपयस केल्यांत, तुका हांवें पवित्र केलां. बरें जिवीत जियोंक तूं तयार आसाय? येवकारिस्तीन जिवीत जें कितें आराधन तूं करूंक हांगासर आयलाय आनी आयलाय, तें जिवीत जियोंक तुका खुशी आसा? हें सवाल तो आज आमकां करता. संतोशान, धैर्यान ताका आमी जाप दिवया. वयसुया, आमी कोणा लागीं वचूं? आमी कोणा लागीं वचूं सुमया? तुजे थंय आसात उतरां ससन जिविताची. ह्या संवसाराचें कांयच म्हाका नाका. ह्या संवसाराक हांव लबदोन जियोंक खुशी व्हरना. म्हाका साव ह्या संवसारी संगतींत हांव मेकळें करूंक, जें कितें तुवें म्हाका दिलां हें सगळें तुज्या महिमे खातीर वापरूंक आनी जानवायेन वापरूंक हांव तयार आसा. म्हाका कृपा दी जेजू म्हूण आमी मागया. एक घडी बोर मौन रावया. जेजून केल्ल्या सर उपकाराक ताका आमी अर्घां दिवया. ताचे बगर आमचें जिवीत कांयच न्हय. सगळें जें कितें आसा, जें कितें तो आमकां फावो करता, हें सगळें ताच्या पदवेन आनी अधिकारान आमकां फावो जालां. ह्या सुमयाक आमी एक घडी बोर मौन रावून आमी अर्घां दिवया.
Argan tu ca sumia Gesù. 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 Hoglap tu ca sumia Gesù. Oglap tu ca sumia Gesù. महिमा tu ca sumia Gesù. महिमा tu ca sumia Gesù. स्तुति tu ca sumia Gesù. स्तुति tu ca sumia Gesù. जय जय tu ca sumia Gesù. Samijai tu ca sumia Gesù. Aradan 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 tu ca sumia Gesù. Hoglap tu ca sumia Gesù. Oglap tu ca sumia Gesù. महिमा tu ca sumia Gesù. महिमा tu ca sumia Gesù. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. तुमची जाव जामदी अर्गां तुका सुमया जिसू आमचे खातीर मनीस संवसारी आयिल्ल्या खातीर निमाण्या जेवणांत युकरिस्त घडिल्ल्या खातीर आमकां बापाचे मुखामोड जाल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. कुर्सार मरण जिवान जावन सर्गींचे दार आमकां उगडल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. तुजेंच मांस आनी रगत जावन आमकां पोसुल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. येवकरिस्तान आमचें पशन जाल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमकां बावरताचें देणें फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. पवित्र स्नानांत आमकां नवी रचना केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. पवित्र स्नानांत आमचीं पातकां धुवन काडिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमकां बापाचीं भुरगीं केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. मागण्याची व्यक्ती आमकां केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमकां बरें कुटाम फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. ह्या कुटुंबांत मागण्याचो वैभव आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियोंक आमकां शिकयल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमची पातकां संपूर्ण तरान बक्षिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. हेरांक बक्षूंक आमकां शिकयल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. कुमसरचो सक्रामेंत आमकां घडोवन दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. आमची पातकां आमकां वळखून तुजे सरशी येवंक आमकां कुरपा दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरें कुटाम आमकां फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बाबार्थी आवय बापाय आमकां फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरी भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरे याजक आनी धर्मीक आनी लायक फुडारी तुमकां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बऱ्या वायटाची समजणी आमकां फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरे इश्ट मित्र तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरे सेजरी तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. कश्टांत आमकां पावचे सेजरी आमकां फोव केल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरें वातावरण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia Gesù. बरी फिरगज तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर Argan tu ca sumia. तुज्या राजाचे सांदे आमकां केल्ल्या खातीर बाबरताचें देणें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमचें जिवीत पवित्र केल्ल्या खातीर पिडेत आसतना आमकां गूण केल्ल्या खातीर कश्ट अनवारांनी आमकां राखल्या खातीर ह्या वेळार तुका आराधन करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमकां आत्मीक दिश्ट फोव केल्ल्या खातीर आमचे क्रिस्ती जिवीत जियोंक धैर्य आनी कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां क्रिस्तांव म्हूण तुजें नांव तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां पवित्र जावंक तुवें आपयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू Oglap tu ca sumia Gesù. महिमा तुका सुमया जेजू महिमा tu ca sumia Gesù. अर्गां तुका सुमया जेजू Argan tu ca sumia Gesù. महिमा तुका सुमया जेजू महिमा tu ca sumia Gesù. Aleluia Hallelujah. Aleluia Hallelujah. Aleluia Hallelujah. Aleluia Hallelujah. 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 Hallelujah.
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೆನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸುದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸುದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇ ಸುದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುदेवा. आवयच्या गर्भात हांवन ताणें आमकां जीव दिलो, थंय तावन आमकां समजोनी जनवाय किन्यान फावो केली. आवय बापाय आमकां दिवन तांचे मुखांतर भावार्थ जें ताणें आमकां फावो केल्ल्या सोम्या म्हाका आमी सरपडया. सगळें तुवें दिल्लें देणें सोम्या सर बरें पावन म्हजें गुठाम
म्हजी सैरीन धैरी बऱ्या मनाची मनशां बरेंपण ग्रेस्तकाय समजोनी जानवाय बरी भलायकी जें कितें म्हजें थंय आसा हें सगळें तुवें दिल्लें देणे समया तुका हांव म्हजें सर्वस्व हांव समर्पित म्हजें बरें मन स्विकार कर म्हजें आराधन स्विकार कर ही घडी स्विकार कर ही घडी तुका हांव समर्पित बरें वातावरण तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर सवरितींनी आमकां आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां फोव केल्ल्या खातीर कुडीचें तशेंच आत्मीक खाण तुवें आमकां दिवन आमकां बरेंपण लाभिल्ल्या खातीर हें सगळें तुजें सोम्या म्हजो जीव तुजो सोम्या म्हजो स्वास तुजो सोम्या म्हजें म्हणलें कांयच ना कांयच घेनासतना ह्या संवसारी आयिल्लो तुवें म्हजे थंय तुजो स्वास सोडलो आनी पुता तुवें घे जीव म्हूण तुवें म्हळें त्या घडयेंत हांव तुजो सोम्या हांव तुजें सोम्या तुजो आनी तुजें सावण जियोंक हांव आशेता सोम्या तेंच हांवें ह्या गायनांत गायलें तानु मनवा अर्पिसुवे देवा स्वीकरिसी नी अरसू ओ देवा म्हाका स्वीकार कर म्हाका पवित्र कर हे देवा सगळें तुजें देणे ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ದೇವ परतमिते चरण गव्या तानु मनवा अर्पिसुवे देवा दिंबेरमी पडिया आमच्या हात वैरमी उबारिया तानु मनवा अर्पिसुवे देवा ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಅರಸು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ದೇವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನೀನು ಅರಸು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
पवित्र घडये जेजू ताचो पवित्रत्व आमचे हर एकल्याचेर फांकयता. एक विशेष सकत पवित्रत्वाची आमच्या हर एकल्याचेर देव देंवचां येता ह्या घडये. आमकां सुमी आपोवन ताजें हजरपण ह्या घडये आमी बगुया. कितें आमकां मागोवंक जाय तें आमी मागया. सांग पुरो म्हज्या पातकीची येतान कन्वर्टर सांग पुरो म्हज्या पिडेतावन म्हाका गूण करची. सांग पुरो म्हाका बरी भलायकी संपूर्णतान कुडेची तशें आत्मीक. सांग पुरो म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद कुटुंबान समाधान. सांग पुरो कोणायकी राजी समदनाची सकत गरज आसा. सांग पुरो कोणायकी बरें करून मागोवंक सुम्याची शिकोवन गरज आसा. सांग पुरो कोणायकी ह्या घडये एक बरो व्यक्ती जावन जियोवंक मौन आसा. हे आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. आमची सर्त सवा खसकी तशेंच पवित्र सभेची समाजीक लौकीक सर्व तरेची ते सवा आमी ह्या उंड्या रुपाकार आसल्या जेजूक आमी भेटोवया. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah, 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 मोगाळ भाव भयणो वर्त्या मोगान वर्त्या पातयेनेन वर्त्या बरवशान एका काळजान एका मनान आमचे सर्वस्व आमी देवाक समर्पण ताका आराधन केलें. ह्या जेजूक आमी उंड्या रुपाकाल देवाचे मुखामोळ ताचे मुखांत आमी देखले. ताचे बिरमतीचे मुखामोळ ताचे बक्षानेचे मुखामोळ ताचे प्रितीचे मुखामोळ आमी पळयले. ताका आमी आराधन केलें. ताची स्तुती आमी केली. ताका महिमा आमी भेटय.
आता तो वेळ हे युकरिस्ताचे आशीर्वाद आम्ही घेऊन सो वेळ काढया आम्ही उडास आमच्या कुटुंबास आमच्या कुटुंबात असल्या हर एका संध्याचो उडास आमी काडया आणि कोणाक एक विशेष रीतीन या जेजूचे बेस्ट हांव गरज आसा त्या व्यक्तीचो या घडी आमी उडास काडया आमी उडास परगवंत असल्या आमच्या भाव भयणीचो कुटुंबादारांस कश्ट काडून कुटुंबा खातीर बेसल्या गांवांत ती वावरून आसात तांचे वयर या जेजूचो आशीर्वाद आमी मागया आमी तसो आशीर्वाद आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या वडिलाचेर ह्या साकाचेर विगाराचेर हांगा वावर दिवच्या हर एक धर्मिकांचेर या बोवारे जियोच्या हर एका व्यक्तींचेर आमी तसो आशीर्वाद मागया कित्याक तो सकरांचो देव समेस्तांचो देव समेस्तांक बरें करूंक आयिल्लो देव मागया आमी ताचे आशीर्वाद आमा समेस्तांचेर हांगा हजर आसल्यांचेर आमचें जिवीत पवित्र जावं दी आमचें जिवीत बावटान घट जावं दी आमचें जिवीत सोम्याक महिमा दिवचें तसलें जावं दी आनी कशें जेजून आपणाकच मोडून आमकां दिलें गे तशें मोडलेलें जिवीत एवकरिस्ताचें जिवीत आमचें जावं दी हो आशीर्वाद आमी मागोवंक आतां आमी तयार रावया येत्या ओढा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आधार्या सोडून वेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ देव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एका स्थळ्यार अर्सेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता प्रार्थुया देवा विची सकरमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सर्वनेचो फळ सदां समचे थंय आमी बगीसरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादींचर उपकारान तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता
बळी भेटून तुका वंदिता दिनपोणी तुका हसिता दयामया तुझी नियळता पातके जिनी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरां तुझ्या अर्गांदीन उपकारा तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रात्म्य सो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो. मोगाळ भाव भयणो सांजुजे वास या पूर्ण तळार आमी हांगासर परत एकठांय जाल्या हांव हें बलिदान भेटोवंक आज आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत कितें गे म्हळें नियाळ करचेर आसा. देवान आपणाच्या पुता जेजू मारिफात ताच्या महिमेंत भागीदार जावचें भाग आनी आपोवणें आमकां दिलां. आमच्या पवित्र स्नानाद्वारी ही महिमा ताणें आमचे थंय प्रगट केल्या. ह्या महिमेंत आमी जियोंक खंडीत जावन बागेवन झुजे वास एक आमकां प्रेरण आपणाचें जिवीत एक मिशनरी जावन एक याजक जावन संपूर्ण तरान खालतेपणी क्रिस्ताच्या महिमेंत तो जियेलो. ह्या महिमेंत जियेल्ल्या ताका क्रिस्ताच्या नांवान विचित्र अजापांकरची पदवी फावो जाली आनी पयशिल्ल्या गांवांत ताणें क्रिस्ताचें नांव प्रगट केलें. ताच्या मजते मरिफात आमच्या जिवितांती आमी देवाच्या राजा खातीर वावरूंक ताच्या महिमेंत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी केल्ल्या सर पातकांचो सोकीचो उडास काडन तांचे बॉक्सांनी मागोवन नितळंतस्करणान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतन तोंडान विसरून वायट आदारण बरें सोडून हांवें जाय तितली पातकां केल्यान म्हजो अपराध बोड अपराध ह्या पसत बेगीन सदांच संवकार मेरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायेची जियेवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पसत आमी तुका अर्घ दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप दवळ हांवें जुवावन सर्गीतावन आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणलो वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावून आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडोवन आसलेलो कवळो घे देखून हांवें देवदूता सरसी वचून तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें दर घे आनी खा, तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोव बरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोव बरी गोड मारलो, पूण हांवें खाताच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें. तेदवा म्हाका सांगलें सबार परजा देशा बसांनी आनी राया विशयांत तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय. देवाचें उतार हें श्लोक तुजें उतार म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेल्या परे म्हजें वंट तुजे विधी वचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सहायदार. श्लोक तुझे उतार म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांत तावन येतात ती नियमां म्हाका रुपया आनी बंगारा प्रासड मोलादीक. तोंडांत मोव प्रासड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. श्लोक तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता उक्त्या तोंडान हांव उद्गारता. श्लोक तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. मोचे बोकरे म्हजो ताळो आयकता, हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हांचे पसत मात्र हांव मागिना, पगार हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पसती हांव मागतां. बापा, ते सुमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, ते आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत्मानचे पसत ते सुमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता. देव आमकां आपल्या महिमेंत भागीदार करूंक आपयता. एक सवाल, हप्त्या मदलो दीस जाल्यारय ह्या पवित्र शुक्रारा दिसा तुमी हांगासर सुमेस्ता एकठांय जाल्यात क्रिस्तच्या मोगान. तेंच मागणें जेजून केल्लें, कशें हांव आनी तूं एक गी बापा, तशें ते सुमेस्त एक जावन दीत. येवकारिस्त आमकां सुमेस्तांक एक करता. तर एक सवाल, आमी कोणा खातीर जियेता? तुमी जाप दिजे म्हूण ना,
आमी कोणा खातीर जियेता थोडी आपणा खातीर जियेतात आनी थोडी पेल्याच्या बियान जियेता पेल्या खातीर जियेतात म्हणलें न्ही हांवें पेल्याच्या बियान जियेतात आनी थोडे फावटी तिसऱ्या वर्गाचे जण आसात तांकां ती कोणा खातीर जियेतात म्हणल्यार कळीत ना थोडी आपणा खातीर जियेतात स्वार्थान जियेतात आनी थोडी हेरांच्या बियान जियेतात ती कितें म्हणटात कोण ना ही कितें म्हणटात कोण ना म्हणल्यार त्या बियान जियेतात आनी थोडी आपूण कोणा खातीर जियेता कित्या खातीर जियेता म्हज्या जिविताचो शेवट कितें हें कळीत नासतना जिवोवची जायतीं आसात मोगाच्या भावांनी आनी भयणी तर आमी कोणा खातीर जियेता म्हूण आमकां भावार्थ्यांक खंडे जावन कळीत आसा न्ही आमकां आमच्या दोतोरनेच्या क्लासींत शिकयल्लें आमकां उडासा येता आमी देवा खातीर आमी जियेता देवा खातीर आमी मरता एक दीस ताचे थंय एक जावच्याक देवा खातीर जियोवचें देवा खातीर आमी मरण पावचें कित्याक एक दीस त्या देवाक नीज नीज आमी पळोवच्या खातीर पळय मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां देवान रचलां ताचो मोग करूंक ताची स्तुती करूंक आनी ताच्या महिमेंत वाडोवंक देवान आमकां रचलां फकत ह्या संवसारांत जियोवन संवसारांत पदवी आपणावन ह्या नांव घेवन आमी संवसाराक सीमीत जाल्लें जिवीत जियोवंक न्हय बगार देवान आमकां रचलां ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक देखून हांवें म्हणटा ताका जाणा जावचें ताचो मोग करचें आनी एक दीस ससणाक ताच्या सांगाता जिवोवचें हो जावन आसा शेवट आमचो देवाक जाणा जावंक ताचो मोग करूंक आनी ससणाक ताचे थंय एकवटोवंक आनी हें जाय जाल्यार आमी ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक जाय तर दुसरें सवाल महिमा म्हळ्यार कितें देवाची महिमा म्हळ्यार कितें सांत पावलो म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 10:31 ताणें आमकां आपल्या महिमे खातीर रचल्यांत देखून तूं कितेंय करताय जाल्यार ताच्या महिमे खातीर कर कितेंय करताय जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर कर तरी देवाची महिमा म्हळ्यार कितें देवाची महिमा ताची सोबाय जावन आसा देवाची सोबाय ताची महिमा जावन आसा आनी ही सोबाय ताच्या रुपण्यांत आमकां येवची न्हय ही देवाची सोबाय म्हणजे देवाची महिमा आमकां ताच्या गुणांत येवची देवाची सोबाय ताच्या रुपण्यांत येवची न्हय देवाची सोबाय आमकां ताच्या गुणांत येवची आनी देवाचो गूण कितें जावन आसा देवाचो गूण पवित्रताय देवाचे गूण काकुळट देवाचो गूण बोगसाणें देवाचो गूण एकवट आनी कोण ह्या देवाच्या गुणांत म्हणजे ताच्या काकुळटीन भागीदार जाता ताच्या मोगांत वांटो घेता ताचे बोगसाणें जोडून बोगसून जियेता तो देवाच्या महिमेंत एकवटता हेंच जेजूचें मागणें जावन आसलें कशें हांव आनी तूं एक की देवा तशें तांणी आमच्या महिमेंत एक जावचे खातीर हांव मागतां तर आमच्या जिविताचो मुख्य उद्देश देवाची महिमा
आमी साक्षी आनी त्या महिमेंत आमी जियोवचें. दुसऱ्या वतान सांगचें जाल्यार देवाची सोबाई ताचो गूण आमी आमचो करून घेवचो आनी अशें पवित्रपणांत आमी जियोवचें. कित्याक आमी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावंक जाय. कित्याक देवाची सोबाई आमी आमची करून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचल्यांत हें आमकां यशाया प्रवादी ताच्या 43 अध्यायान सांगता. ताच्या महिमे खातीर आमकां ताणें रचल्यांत. ताच्या महिमेंत वांटेली जावचे खातीर ताणें आमकां रचल्यांत. किर्तनकार म्हणटा 93 किर्तनांत, सर्वेस्पर आमचो राजा महिमेन तो नेसला. देव आपणाची महिमा आमचे थंय वांटून घेवंक कशी व्हरता. महिमेन तो नेसला ही मस्तायकी देव ताच्या पुता जेजू मरिफात आमकां तो दिवंक कशी व्हरता आनी आमकां ही मस्तायकी ताणें दिल्या आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे. आनी कोण ही महिमेची मस्तायकी नेसला ताका खंडीत जावन जेजू देवाच्या राजाक भितर सरोंक ताका आयतें करता. तर देवाचे राजांत आमी रिगाजय जाल्यार ती महिमेची मुस्तायकी आमी नेसोंक जाय. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो राजा महिमेंत तो नेसला. देखूनच जेजू म्हणटा, वडोल हांवें सांगलें वचपान इवांजेलांत आयकलें, बापा तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. जे कितें महिमा, जे कितें सोबाई, जे कितें पदवी तुवें म्हाका दिल्ली ती तांकांय हांवें दिल्या. ते एक जावन जियोवन दीत आनी तुजी महिमा ह्या संवसारांत प्रकट करून दीत. आनी हेंच जावन आसा आमचे मिसांव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. हे महिमेची मुस्तायकी आमी नेसना जाल्यार वा नेसल्ल्या करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिगोवंक आमी पावचे नाव. हेंच आमकां त्या लग्नाच्या वापरेंत जेजू सांगता. कोण एकलो मनीस थंयसर लग्नाची मुस्तायकी नेसून येवंक ना. आनी त्या मनशाक दरात आनी काळोखाच्या कुडांत उडयात. थंयसर जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. म्हणजे कोण मनीस पवित्रपणाची ही मुस्तायकी, महिमेची मुस्तायकी, जी मुस्तायकी तो महिमेचो राजा नेसून आसा, कोण ती मुस्तायकी नेसून जियेना, कोण ह्या काकुळीच्या बापायचें जिवीत आपणाचें जिवीत करून जियेना, तो देवाच्या महिमेंत जियेना. आनी जर आमी देवाच्या महिमेंत जियेना आमी काळोखाच्या कुडांत आसा. देखून जेजून म्हळां, क्रिस्तांव तुमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावन तुमी जियोंक जाय, न्हय काळोखाच्या कुडांत वा काळोखाचें जिवीत. जर तुमी महिमेचें आनी पदवेचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जियेतात तर तुमी खंडीत जावन संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक तुमी फवस येतल्यात वा तुमी मीठ जावन जियेतल्यात. इसाया प्रवादी म्हणटा, हांव सर्वेस्पर, हेंच म्हजें नांव, म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच दिना. ती महिमा मुर्तींक फावो जायना. ती सोबाई दुसऱ्या कोणायकी मेळना. ती सोबाई फकत म्हज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय ती उगडापी जाल्या. आनी कोण ही सोबाई पळोवन ह्या क्रिस्ताचो पटलाव करता तो आनी ते म्हज्या महिमेंत जियेता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्तान त्या कुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान दिवन बापाक महिमा भेटयली. आनी अशें आमच्या पातकाची सोडवण करून आमकां ह्या महिमेंत भागीदार केलें. केन्ना आमची पातकां पोगसातात तेन्ना आमी ह्या महिमेंत आमी भागीदार जाता, ह्या कुरपेंत आमी वांटेली घेता. तर आमी महिमा होगडायत की
वय केन्ना आमी पाताक करता तेन्ना आमी देवाच्या महिमेत हांव भायर वेता काळोखाच्या सुवातेक वेता देवातावन पयस वेता केन्ना आमी आमच्या पाताक रडून पाटी येता तेन्ना आमी परत त्या कुरपेंची येता आनी देवाचे ते गूण आमचे कन्न घेवन आमी देवाची महिमा प्रगट करता तर मगाच्या भावांनो आनी भयणो केदें वर्तें आमचें आपोवणें क्रिस्तांव जावन महिमेचें जिवीत फकत सादें जिवीत न्ही आमी ग्रेस्त जावचें हेरां बरी जाय पुरतें जेवचें खावचें गम्मत मारचें तांकल्यार फेस्तां करचीं वायतर खंयचें आचरण करचें असं जाल्यार आडंबराचें जिवीत आमचें न्ही वय संवसारी आचरण आमी वांटो घेजय कित्याक आमी मनशां पूण ताचे चड मापान आमकां एक विचित्र एक विशेश आपोवणें आसा महिमेचें आपोवणें आसा ह्या क्रिस्ती आचरणांत आमी वांटो घेवंक जाय केन्ना आमी आमचे पाताक सांडून आमचे जिवितांत असचे सर्व कोटें पावन आनी वायट पयस करन काकुळतीचो मोग आसो आनी बोक्सन असो तो ती वाट आमी धरता तेन्ना खंडीत जावन आमी सोम्याच्या महिमेंत भागीदार जाता त्या दोंगरार त्या गजांना शिसांनी जेजूची महिमा तांणी देखली आनी तांणी म्हळें आमी हांगाच रावया आमी सकयल देंवून वचचें नाका आमी तंबू मारया कित्याक ही महिमा ही पदवी विशेश जावन आसा पूण जेजू म्हणटा ना आमी सकयल वचोंक जाय वैमगाच्या भावना आनी भयणीनो ही महिमा देखल्या आमी समजतानी आमच्या कुटुंबांत देवाची महिमा ताचे गूण आमी आपणावन जियोंक जाय आमी बोगसूंक जाय आमी राजसंधान करून जियोंक जाय आमी एकामेका सोंसणिकायेन जियोंक जाय आदर्सून सुदारसून जियोंक जाय तेन्ना मात्र आमी नीज महिमा देवाक दिवंक शकता आनी देवाची सोबाई आमी वांटोवंक शकता पयल्यान पयलें येवकारिस्तीची मनशां जावन आमी ही महिमा आमी आपणावंक प्रयत्न करूंक जाय ही देवाची सोबाई आमचे थंय आमी आपणावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी खंडीत जावन केन्ना आमी सोबायेन भरता ही सोबाई म्हणटा आसतना फकत दोळ्यांक दिसता ती सोबाई न्ही मोडुल्ली ती सोबाई आपणाक खाली करची ती सोबाई हेरांक बोगसून जिवची ती सोबाई हेंच जेजू क्रिस्तान केलें आमी केदाळी क्रिस्ताचें रुपणें पळयता आसतना सोबीत तरान ताका पिंथरायतात कुर्सारी सोबीत तरान ताका आमी देखता ही बायली सोबाय पूण जेजूची नीज सोबाय बापाक महिमा दिवच्या ताटपून आसली आनी कशें ताणें महिमा दिली बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही ही काच म्हजे वयली निवार म्हूण ताणें मागलें पूण देवाची ताच्या बापाची खुशी करूंक तो तयार आसलो आनी आपणाकच ताणें कुर्सार मोडलें बापाची खुशी जावन आनी अशें आमचें जिवीत संपतलें म्हणचे मरिफात एक नवी सुरवात आमच्या जिविताक दिली आनी ह्या नव्या सुरवातेर आमी आसा मोगाच्या भावान आनी भयणी आनी ही सुरवात आमकां बापाक महिमा दिवंक आपोवणी दिल्ली ती सुरवात आमी फकत असल्या तसल्या सोम्याचें आराधन करचें न्हय आपणाची सोबाई आपणाक मोडून हेरांक दिल्ली हेरांचें बरेंपण आशिल्ली आपणा थंय आयिल्ल्या सुमेस्तांक बोगसून पातक्यां सांगाता कश्टांत आसल्या सांगाता खावन जेवन भोंवन तांचे सांगाता आपणाक वळखाल्ली ती देवाची शेळी ती सोबाई सोम्यान आमचे थंय वांटून घेतल्या आनी असली सोबाई आमी जावंक आसा असली सोबाई आमी वांटूंक आसा आनी असल्या महिमेंत आमी जिवंक आसा आनी असले महिमेंत जिवंक तीच महिमा हांगासर
थोड्याच घडयेक जावचार आसा उंडो आनी वायन देवाच्या महिमेंत बदलता क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन ते बदलता आनी कोण ह्या क्रिस्ताच्या मांसांत आनी रक्तांत वांटेली जाता त्या मनशाक त्या व्यक्तीक करपा मेळटा देवाची सोबाय जावंक ह्या संवसारांत तर ती करपा आमी मागया मोगाच्या भावान आमचें आमचें जिवीत आमकां कळीत आसा आमच्यो वाटो कसल्यो घेवन आमी जाणाव आमी खंयसर आमचें जिवीत आमी ती दिवचें खंयसर आमचें जिवीत आमी सारकें करी जाय खंयच्या रितीन आमचें जिवीत आमी सोबय जाय खंयसर चूक घडल्या ती आमी सारकें करी जाय कशें हांवें म्हजें जिवीत संवसारी जावन आसलें सर्गीचें जावन आमी कन्वर्टर करूंक प्रयत्न करी जाय हें आमकां तसो समय दाखयता तर त्या महिमेंत जियोंक आमी प्रयत्न करया ताका जाय अशें करपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. काणिको आडनयल्या सर्वेस्परा स्वीकार कर तूं दयेन येरसनारा काणिको आडनयल्या सर्वेस्परा स्वीकार कर तूं दयेन येरसनारा सर्वेस्परा देवा सृष्टीक असनारा भेटयता तुका उंडो गोवांचो मनशाच्या वावरांत प्रीत मेळिल्लो जातो आमकां जिवीत दिवचो. म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देव पामंत असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या विपरीत सुखीच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर तूं झुजे वसान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचें सदें जिवीत तुका भोव मानवालें येस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सा झुजे वास पासत आमी तुका दिन वासता पवर्ताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगत जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां संगती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय उन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta sorgatu pargatuya जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या संवसाराचे विसरलेले तुज्या पवित्र उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा पिचर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजाक आनी लायक बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाचे माय सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान धर्मदुता आनी भगवान जुजे वास आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शुक्रायला बक्षिता तशें आमची पातकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार त्या गुन्याची वेतांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतनच बड चलयताय ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो माया म्हाका गोत्सावन एकामेका शांती दियात देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी समया तुमच्या पितरांच्या म्हाका पावना पूण तुज्या कशें म्हाका भलायकी मेळटा. केलो तुमी म्हाका खावंक दिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. तुम्ही मोग करा आणि मुझे सवे गोठान रावा संसारार मुझे काम तुम्ही मुखारून वरा मुझे करे पाटला उदार जाया हांव केलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुज्या पवन्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुळशी केल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज तुजे वसाच्या परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी या आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बगया. सर्पदेवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावरतान बरवशान आनी मोगान तो बरोवं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करनांनी सुफोळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे परमाने चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समेत सदां आसो. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे सांजुचे वाज बापा मुखांत्र कुटुंबांत जिणयेंत भलायकेंत विविध संगतींनी बरेपण जोडी जय
आनी बरेपण जोडटलो म्हणल्यार भरवशान हांगासर पावुल्ल्या तुमकां सर्वांक दाराळ मापान फावो करतलो आनी फावो करून दी म्हणून आमी मागता. मोगाच्यान आमच्या पोंडथळाची महापरबेक तयाराई ह्याच म्हयन्याच्या 27 तारखेर सांजेर 3:15 आमच्या मुडीपय गरजेतान वज्यांचो पुरशांव. 28 तारखेर 10 वरार सोमारा आमच्या वाराड्याचो विगारवार बाप भोवमानादीक बाप सुप्रियन पिंटो बावटो उबोवन सुरवात करतलो. 3 दिसांचो त्रिदूम त्या दिसा हांव आराम जाता. 28, 29, 30 तारखेर तेर्स कुमसारा सकाळीं 10 वरार 10:30 तावन 11:30 पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. 11:30 तावन 12:30 पर्यंत मीस. 9 सर भक्तिकांक ते लावणी उपरांत जेवणा सवे संपता. डिसेंबराचे 1 तारखेर सांजेर 4:30 वरार पिडेस्तां खातीर विशेष मीस मागणे आसतले. महापरब डिसेंबराच्या 2 तारखेर शुक्रारा 10:30 वरार आमचो गवळी बाप पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयतलो. 3 तारखेर शनिवारा शिवमोग्गा दिएसेचो बिस्प फ्रांसीस रावो संभ्रमीक मीस भेटयतले. 4 तारखेर आयतारा आमचो निवृत्त गवळी बाप 10:30 वरांचें पवित्र बलिदान भेटयतले. महापरबे दिसांनी सांजेर 3 वरार 5 वरार आनी सांजेर 7 वरार मिसां आसतली. तुमी सर्वांनी ह्या संभ्रमान भाग घेवन सांजुचे वाजा मुखांतर बरेपण जोडूंक बाप रॉनी म्हज्या नांवी पुणशेत समितीच्या सर संद्यांच्या नांवी आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या नांवी तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता. आयचें भक्तीपण चलोवन वेल्लें जावन आसात. कार्मेलीत याजक बापल्यान सिल्वीस बिकानकट्टे पाद्र्याबानो सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक कुमोकरच्या फारांगी पेट कापोचीन पाद्र्याबानो तुमच्याय सेवेक आमी आभार मानता. सांज जेवास बापा ओगला पाणी मांडुगा कृपा मागून दी बापा विघ्ना साडी नाका. एक घडी बसया. मोगाच्यान सांजू जेवाजाच्या पांयांतळी हांगासर आयिल्ली ते सवा चडोवन येतात. ती सगळीं सांजू जेवाजा कळीत आसा. कोणाक कितें जाय जंय कितें तांणी वरी जंय हांगासर आयिल्ल्यांनी कितें बरेंपण जोडी जंय तें सगळें ताका कळीत आसा. देखून ताचेर बरें वचून ही त्या सवा बरयल्यात ताच्या पांयांतळीत हांव ती भेटयता. थोड्यांनी फोन करून सांगिल्लें आसा म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक म्हज्या न्हवऱ्याक आमच्या घरच्यांक बरेंपण जाय जंय वायट संवय वाट सायली थावन ताणें बरेंपण जोडूंक आसा. हें सगळें जेवाजाक भेटोवन तांणी आशेवच्या सर्वांक तो तांकां बरेंपण मागोवन दितलो म्हणलें आमची पातयणी जावन आसा. हांगासर आयिल्ली अर्गां तशें ते सवा बरें कार मेळोवंक मागिल्लें जुजेवाजान हें कार घेवंक आमकां फावो केल्ल्याक सगळें कुटाम जुजेवाज बापाक अर्गां दिता. कामाक वचूंक फावो केल्ल्याक अर्गां पाटयल्यान बरी भलायकी दिवन सांबाळिल्ल्याक सगळें कुटाम अर्गां दिता. ते सवा दोगां ल्हान भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक एकल्याच्या आंगार आशिल्ली कथा संपूर्ण गूण जावंक परगांवांत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक बरी भलायकी भुरग्यांक आनी शिकोवंक बरी मोत 18 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक तेगांक तकलीफ गुवळ भें कांपणी श्वासकोशाचे समस्ये कोणी ना म्हूण भोगचें चिंताप हें सगळें सारकें जावच्याक तेगांक रीण फारीक करूंक तांक 12 जाणांक पेंकाट दूख उणी जावंक 8 जाणांक दोळे दूख गूण जावंक 11 जाणांक धुवेक पुताक बरी सैरीक मेळोवंक
13 जाणांक बरें काम मेळोवंक परगांवांत काम मेळोवंक 15 जाणांक भुरग्याचें देणें मेळोवंक मागला 20 आनी तेगांनी हात दूख आंग दूख भुजा बावळो गांठी दूख गूण जावंक 15 जाणांनी कान आयकना कानांत उदक येता दूख आसा हें सगळें गूण जावंक एकल्यान मागला परिक्षेन बरें अंक मेळोवंक 6 जाणांक 10 म्हयन्याच्या भुरग्याचे माथ्यार आशिल्लें फळ वेचे खातीर भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक तेगांक किडनी समस्येंतल्यान गूण जावंक दोगांक 10वेंत बरें शिकोवंक शिकल्लें मतींत उरोवंक आनी मागणें करूंक उजवाड मागला बरी भलायकी मेळोवंक 13 जाणांक मेळोवंक आशिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक 4गांक काजारी जोड्यांचे संगातपणांनी मोग चडोवंक तेगांक आर्थीक रितीन दृढ जावच्याक 8 जाणांक दाडाच्या पांयांचे गांठीची दूख गूण जावंक दुवेन मागला किडनी प्रॉब्लम आनी स्टोन प्रॉब्लमांत हांव 12 वर्सां हांव कश्टांतल्याक ह्या पिडेंतान मुक्त जावच्याक बरी भलायकी मेळच्याक मागला पांयाच्या शिरेची दूख गूण जावंक एकल्याक गॅस्ट्रीक हर्निया पिडेंतान गूण जावंक नर्सिंगाचें काम सोदून आशिल्ल्याक बेगीनच मेळोवंक परिक्षा बरयल्ल्या तेगांक जैत मेळोवंक 6 म्हयन्यांतान दुबयांत काम सोदून आशिल्ल्याक काम मेळोवंक कामांत बरें प्रोजेक्ट मेळचे खातीर स्किन एलर्जी डायजेशन आस्थमा गूण जावंक इंटरव्यू पास जावन इस्रायलाक बऱ्यान पावोवंक एकल्याच्या वर्दीचें कार्य बऱ्यान जावंक बरी विजा मेळोवंक 7 जाणांक MSc जावन घरा आशिल्ल्याक बरें काम भलायकी मेळोवंक वाटेच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळोवंक दोगांक फाटीर जाल्लो गाय गूण जावन सर दुखीतावन बरें जावंक भुरग्यान बरें करून उलोवंक जावच्याक 4गांक अंगविकला भुरग्यान सारकें चलोवंक जावंक परगांवांत सबार तेंप काम नासता बेकार आशिल्ल्याक काम मेळोवंक काळजाच्या पिडेंतान सुटका मेळचे खातीर घोवा बायले मदें आशिल्लो मनस्ताप राज्येर संपोवंक 2 जोड्यांक माथ्याचे केस चडचे रावचे खातीर तेगांक कातीच्या पिडेंतान गूण जावंक 5 जाणांक PG खातीर बांदिल्लीं घरां बेगीनच जाणांनी बरोवंक जुजेवाजाचेर बरो वचून टेंडर घाला तें मेळोवंक मागला आवयच्या बऱ्या भलायके खातीर धूव मागता कोलारा काम मेळिल्ल्याक आवय बापाय लागीं आसून तांची सेवा करच्याक ट्रान्सफर लागीं मेळच्या खातीर पांयांचे खिळे वचोवंक बोरांत उदक उणें जायना जावच्याक आमाल पिवण्यांतल्यान सुटका मेळोवंक 7 जाणांक मस्त वर्सांत हांव आशिल्ली तकली फटाफट हेडेक गूण जावंक मेन्सस प्रॉब्लमांतल्यान गूण जावंक मोग कर्ण आसच्या चेड्या चेडवाच्या घरच्यांचें उलोवणें जावन काजराक बेगीन मांडावळ करच्याक ह्या जोड्यांनी मागला मेळोवंक आसच्या जाग्यांत वांटो दिवन कुटुंबांचे समस्ये परिहार करूंक संबंद जाल्ल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक त्या घरच्यांनी मागला TB कॅन्सर ह्या पिडेंतान सुटका मेळच्याक बिझनेस बऱ्यान चलोवन लाभ जावंक मागतात इस्रायलाक दुसरे फावटी वचूंक आसची अडकळ निवरावंक बरो एम्प्लॉयर मेळोवन बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक कामांत इन्क्रिमेंट मेळच्याक कातीची एलर्जी गूण जावंक सेमिस्टर परीक्षेक बरी तयारी करूंक आनी मार्क्स काडूंक फावो जावच्याक ह्या सर्व त्या सवांनी आनी सांगाताच थोड्यांनी मेसेज धाडल्या थोड्यांची मेसेज पळयतना वेळ उतरता ह्या सगळ्यांकी जुजेवाजाच्या पांयतळी दवरून घरांनी रावून TV थावन जावचें भक्तीपण पळोवन जुजेवाजाचो आदार मागतल्यांक हर एकल्याक ह्या घडये आमी सांगाता हाडया आनी प्रत्येक जाण ह्या पुणथळाचें काम थंयसर जावनच आसा चिंतिनातल्या बरी जावचें तें काम आनी गरजेचें काम आनी ह्या कामाक सबार आनी तांचें बरें मन दाखयलां कुमक केला आनी फेस्ता मुखांतरी तांचें बरें मन तांणी दाखयलां ह्या सुमेस्तांक आनी ह्या पुणथळार येवन बरेंपण आशिल्ल्या हर एकल्याक बरें जावं दी तुका म्हाका हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्यांनी बरेंपण जोडून आमी वचूंक आसा देखून आमी आयिल्ल्या एकामेका खातीर मागया हर एकल्याक बरेंपण मेळटा म्हणली पातयणी दर्या जुजेवाज बाप आमकां हें मागोवन दिता देखून दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा सगळ्यां खातीर आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या
दिंबी घालूंक जांची दिंबी घालया कित्याक दिंबये मुखांतर आमी जोडचें तें बरेंपण हे रितीरी आमकां मेळटा पूण तरीकी जुजवाजान आमकां रुजवात दिल्या गांठी दूख आसल्यार ती आमी त्या जुजवाजा मुखार देवाक भेटोवया आनी पातयेणीन ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. सुमिया काकुळ तामची कर, सुमिया काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता आयकमकाम, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्त दयन आयकमकाम, क्रिस्ता दान आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुळ तामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारका, काकुळ तामची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुळ तामची कर, संतसिमा त्रिंद्राती एकच देवा, काकुळ तामची कर, गोंयच्या बेनमनेंत जल्माल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, आपल्या आवा बेपयच्या देवस्थानान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे बापा, आम्हा पासून विनंती कर, दुबळेकायेची जिनी जियोनसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे बापा, आम्हा पासून विनंती कर, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकांत दगदमनेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत वावल्या सांजुजे वास बापा, मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वसन नाश जावन वेच्या कथोलीक भावार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा, कोंदाचे भक्तीपण आदार मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांत बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावण तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर भवार्थ दवरण जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवार धैर्यान ससल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, भवार्थ सानून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले, देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. हे सांजुजे वास आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींसान देवाची बेसांवां गोंडीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ल्या वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांगत. तेच वाटेर आमी चलच्याक तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपां समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज करतले. तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तस मोग हजारो लोकांक वांच्याक सुरसुदीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वखदायिल्ल्या सरशींत धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट करून सरकून सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका परासन जाल्ली वन्ना. कश्ट म्हणलें तुवें थकलें ना असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याचे भाशे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तूं विशेश मोग केलोय. तांच्या गैरसांक तूं पावलय. तांची दुकान तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिपा शिकयलें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टतल्यांत थंय पळोवंक तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातीर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आ सर्गा राजान देवा सांगीत आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासो देवा लागीं माग. त्या कडेन ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर. मौन पडी आमचे सर गरजो सांजुजे वास मुखांत्र देवाक आमी समर्पया.
देवाच्या मुगाळ विंगेतां किदेंस पयस पसूंक आमकां सडी नाका दुस्मनाच्या सरपासंतान आमकां राखून वर बावडटाक आडवेच्या संगतीक बली सावंक दिव नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या कोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवोवचे भाग आमकां मेळाशी कर. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. सुमेचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजबितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायत्या जपां करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या कोपांत व्हरून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांज जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येश येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरों. सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळूं. सांज देवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो जावं आनी त्याच सर्वंदरा देवाचो आनी त्याच सर्वंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. सांज सेवास बापा yang moga agar tu vendela anju sevas bapa bogla pani mantuka kurpa magun di bapa vignan sandi natha सर्गीच्या वाटे चलोक शिकय पातक चांडो आदार लाभय जोडून दी करपा दी आमकां उरपा माया मोगान सोलोन जगमागून दी प्रभा सांज देवास बापा बोगला पाणी kurpa magun di bapa vignan sadi naka Suze was papa bakta besau Sulpol koro mogami
दिसा देवाचे खुशी आम्ही काळजामच्या दैवी कृपा मागून दे मुलाले माता सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मातुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाठी नाका सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मातुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाठी नाका मोगल पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दी आमकां आम्हा बसत विनंती कर आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन